गोंयभर सध्या अपघातांचे सत्र चालूच आसा। सोमारा असोच भिरांकूळ अपघात शिवोले मार्ना रस्त्याचेर घडलो। म्हापशेच्या दिकेन शिवोले वचपी मातयेचो ट्रक मार्ना शिवोले रस्त्यार उमथलो। ब्रेक फेल जाल्ल्यान दुसरे वटेन येवपी गाडयेक वाटोवपा खातीर ड्रायव्हरान पयलीं काजीच्या झाडाक नेटान धपको दिलो। उपरांत मातयेन भरिल्लो ट्रक उमथलो। सुदैवान ह्या अपघातान जीवित हानी जावंक ना। कुछ आ रहा था, गाड़ी ब्रेक लगाते लगाते आ रहा था। बाद में ब्रेक थोड़ा भी नहीं लगा। बाद में आगे गाड़ी था, गाड़ी एकदम बैलेंस में कंट्रोल में इतना फास्ट तेजी से आ रहा। बाद में वो गाड़ी था, इसलिए गाड़ी इधर झाड़ को टच कर गया। साइड पे मैं इधर ही खड़ा, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रहा तो साइड पे इधर रुका देने के लिए कोशिश किया मैं, तो गाड़ी एकदम झाड़ पे लग के ऐसा बैलेंस हो गया। तो मैं क्या कर रहा था, गाड़ी फास्ट था ना, साइड पे थोड़ा लगा के तो एक जगह पे रुकाने का ऐसा सोच रहा था मैं, तो क्या झाड़ पे लग के ऐसा पलट गया। शिवोले मार्ना रस्त्या वयल्यान लोडेड गाडयांची येरादारी करपाक परवानगी ना। तरी आसतना कांय लोक गाडयो घेवन येतात आनी देवतेर सुचोवणे फलक नाशिल्ल्यान तांकां अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। देखून ह्या रस्त्याचेर सुचोवणे फलक आनी खांब्यावयले लायटी घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। After the two mishaps down, one which is right at the bottom, आणि मागीर तो ग्रेनाइटाचो पळय गाडी शिंकली 8 दीस जाले पयली जाल्लो। हांव म्हणटात ते with those examples they should have been a signboard or somebody standing there, because it's one after the other. Looking at this, it is you know, it's a pity that nobody can even put a stop board for the loaded trucks. And if this truck goes with 2-3 vehicles and there is death, who is responsible? That means nobody wants to do anything. Nobody is bothered of life. Ridiculous. There should be a signboard. There is no signboard. I'm sure that there is no loaded trucks coming up and down. About the lights? No lights. Day and night, people like travel. This is a main road. It is connecting various parts of Goa, and people are using this road as a shortcut. Or you close the road and see what happens. Close the road. If you can't do anything, just close the road. आता ट्रक वयरसून येता तो वयर ब्रेक फेल जालो, तो घोसळो आता वयरसून येयला आनी फुडल्यान गाडी येता, गाडी वाटोवपाक तेणी झाडार मारली व्हरून, आनी हेवी लोड हांगासर अलाउडूच ना, बोर्ड पासून मारल्या। हांगा सेफ्टी फीचर म्हणल्यार पयलीं कांयच ना। ड्रायव्हर म्हणटा ब्रेक फेल म्हणटा ब्रेक लागत ना लागलो, गाडयेर मारच्या झाडार मारली। लायट हांगासर सेफ्टी ना, सायन बोर्ड ना लायटी ना, हांगासर चलना, लायट हा चलना सारखे, लायट कांयच ना। काल पासून हांगा कोणी गाडी मारली हांगासर, कोण सायडीक गेलो, लायट ना काय ना, तो पिवंक ना कोण ना, सायडीक घेवन पडलो। आमी आसा सध्या जो रोड म्हापशेच्यान शिवोले वयता, ह्या जाग्याचेर अशी घटना घडपी ही पयलीच खेप न्हय। तर ह्या वाट्या वयल्यान जी कितें हेवी व्हेकल्स वयता ती एवरी टायम टर्न जाल्ली आसा। कन्सर्न अथॉरिटी कडेन खुबदां ह्या बाबतींत अशी कागाळ घेवन गेल्ली आसा, पण हाचेर कांय अजून मेरेन सुटाव येयल्लो ना। आता सध्या तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की जो ट्रक आसा मातयेन भरलेलो तो खंय तरी म्हापसा सायडीच्यान शिवोले वाठारान वयतालो। ड्रायव्हराच्या म्हणण्या प्रमाणे अशें आसा की खंय तरी तेजो ब्रेक जो आसा तो खंय तरी लागूंक ना। त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे तो म्हणटा की जो ब्रेक फेल जालो आनी खंय तरी फुडल्यान जी 4 व्हिलर येताली आनी एक 2 व्हिलर येताली, ताका वाचोवपा खातीर तेणी लेफ्ट सायडीच्या एका मातये वयल्यान गेली आनी थंय एक झाड जे आशिल्ले त्या झाडाक लागून खंय तरी तो ओवरटर्न जालो आनी रस्त्यार पडलो। ह्या अपघातेन जो ड्रायव्हर आसा कृष्णा राठोड तो खंय तरी पार्शली इंजर्ड आसा, त्याच्या हातीक आनी लेफ्ट सायडीक तकलेक अशी बारीकशी दुखापत जाल्लेली आसा। सध्या थळाव्या जाग्याचेर अंजुनाचे ट्रॅफिक पुलीस येवपाकूच आसात। फुडली जी माहिती आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोती।